नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। राती नरकासूर वध, फातोडेर दिवाळेचे अभ्यंग स्नान, आकाश दिवे, पणट्यांनी गोयचे बाजार भरले, पावसान ट्रेंडी नरकासूर मात शेळेले, पावसाचो मार्केटातूय फटको। साळगावां धरिल्ल्या 3 नायजेरियन ड्रग पेडलरांच्या प्रकरणांतल्यान पुलीस आनी ड्रग माफिया नेक्सस परत एक्सपोज। पेडलरांक एका कॉन्स्टेबलानच दिल्ली कार, रजिस्ट्रेशन दुसऱ्याच्या नावार। उटंगाराचो पावस, वादळी वाऱ्यान 62 वर्सांच्या बायलेचो घेतलो जीव, घराची वणत कोसळ्ळी, निदिल्ले कडेन मिलन पाटील आगताक सोंपली, झाडां पडून कितलेशेच कडेन नुकसाण। वास्को एमपीटी बंदरा वयल्यान नाफ्ता सयत भरकटिल्ली टँकर बोट गोंयांत आयिल्ली 7 दिसां खातीर उरली 3 म्हयन्यां वयर। पाकिस्तानांतल्यान ही बोट गोंयांत कशी पावली, पळयात खासा रिपोर्ट। स्कूटर मोटरसायकली चोरपी आंतरराज्य टोळयेंतल्या 12 जाणांक पणजे पुलिसांनी धरले। 21 टू व्हिलरी जप्त, धरला तातूंत 14 जाण चिंबलाचे, एकलो सावड्डेचो, बाकीचे भायले। आणि भारतीय प्लेयरांच्या पेजाद प्रदर्शनाक लागून एफसी गोवा कोच सर्जिओ लोबेरा मुखार सिलेक्शन हेडेक, जाहूक घेवन कोणाक बसोवचो हो प्रश्न। मध्यराती नरकासुराक लासोन फातोडेर दिवाळेचे अभ्यंग स्नान, बाजार, आकाशदिवे आणि पणट्यांनी सजल्यात। पावसा लागून ह्या वर्सा मात ट्रेंडी नरकासूर शेळेले, चडश्यो नरकासूर सर्ती रद्द। पावसाक लागून मार्केटांतलो खपूय कांय प्रमाणात पडला म्हण बाजारकार सांगतात। हे वर्सा पावसान मात नरकासूर शेळेले, तरी भुरग्यांनी पावसाक सांबाळून नरकासूर करपाची उमेद भागयलीच। मोहळे करतात, पण अंदू आमी मोहळे केल्लेले तेचो ह्याक सांगा अशें ह्या केल्ले मातयेचे केलेले ते सगळे पावसान व्हांवन गेले। आतां आमी कितें म्हणून करप, कांयच करपाक मेळना आमकां। आतां विकते हाडचे पडटले आनी विकते हाडूंक ना, आनी हो पावस जर येयलो जाल्यार आमची सारकी हालत जातली। आमी 8 दीस पयलीं हांगासर नरकासूर स्टार्ट करताले, पण अंदू आमकां कांयच करपाक मेळना। मानी जाल्यार आमकां जाले आतां आमकां 8 दीस जाले मानी हाडून दवरल्यार बेश्टे। आतां मानी जर भायर कट करपाक गेले जाल्यार पावस परत स्टार्ट जाता। ह्या वर्सा आमची सारकी हालत जालेली आसा, सगळ्या भुरग्यांची हालत जालेली आसा, कांयच करपाक मेळना हांगासर। दिवाळेक बाजारात गावठी फोव 100 रुपया किलो। फोव कसे गावठी कसे 100 रुपया किलो नवीन, आणि हे दुसरे बाजारी हे 60 रुपया किलो पोरण्या भाताचे। पावसाचो मार्केटाकूय खंय फटको बसला, खप पडला म्हूण बाजारकार सांगतात। थंड जाल्ल्या सगळ्याक पावस पडटा, जायना गिरायकूच ना, गिरायक सारकें लोकूय कोण ना बाजारात, लोकूय बाजारात लोक कमी आहा बाजाराक, लोक कोण ना पावसा मुळे। आता तुमच्याकडे आकाश दिवे कसले कसले आहे? आमचे आकाशी खूप आहा, 300 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 150 रुपया आहा, सगळे बरे बरे ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हालींच साळगांवां 3 नायजेरियन ड्रग पेडलरांक धरिल्ले, तातूंतल्यान पुलीस ड्रग माफिया नेक्सस परतून एक फावट स्पश्टपणान मुखार आयला। पेडलरांनी वापरिल्ली कार कळंगूट पुलीस स्टेशना वयल्या एका कॉन्स्टेबलाची।
कार पेडलरांक भाड्याक दिल्ली ही माहिती मुखार येवन लेगीत कार ताज्या सोयऱ्याच्या नांवार आशिल्ल्यान सिनियर पुलीस अधिकारी ताजेर कारवाय करूंक फाटीफुडें जातात. नेक्सस एक्सपोज पूण कारवाय कमी पडिल्ल्यान पुलीस आनी गृह खात्याच्या कारभाराचेर हे मोठे प्रश्नचिन्ह. 20 ऑक्टोबराक थरारक पाठलाग करून साळगावच्या पुलिसांनी 3 नायजेरियन ड्रग पेडलरांक 1.5 लाखांच्या कोकेन, MDMA आणि LSD ड्रग्स सयत धरिल्ले. तांकां धरल्या उपरांत चौकशी सुरू जाली आणि पेडलरांनी वापरिल्ली कार कळंगूट पुलिसांच्याच एका कॉन्स्टेबलान तांकां भाड्यान दिल्ल्याचे मुखार आयला. हो रिपोर्ट सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यांकडेन पावला. मात कार कॉन्स्टेबलाच्या सोयऱ्याच्या नावार आशिल्ल्यान कारवाय करूंक ते फुडें सरनात. प्रुडंटाक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ड्रग पेडलरांक गाडी भाड्यान दिवपाचे एकूच प्रकरणात न्ही जाल्यार हो कॉन्स्टेबल हेर बेकायदेशीर गजालींनी घुसपला. 7 वर्सां जाली तो जळू कसो कळंगूट पुलीस स्टेशनाक दसला. कांय म्हयन्या पयलीं ताचे आड बेकायदेशीर गजालींनी घुसपला म्हूण इंटरनल चौकशी जाल्ली. प्राथमीक चौकशेंत तो दोशी. मात ताचेर कारवाय कांयच ना, फक्त ताची ट्रान्सफर करची म्हूण सल्लो. उपरांत पुलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डान ताची 12 सप्टेंबराक कळंगूट सावन ट्रान्सफर करची म्हूण आदेश काडिल्लो. मात ताका अजून मेरेन कळंगूट पुलीस स्टेशनाचेरूच दवरला. ह्या खबरेच्या मुळा मेरेन वतना प्रुडंट मिडियाक एका सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कळंगूटच्या ह्या कॉन्स्टेबला आड कितलेशेच बेकायदेशीर प्रकरणांक लागून डिपार्टमेंटल चौकशी जाल्या. तो दोशी म्हूण कळ्ळा. बदली केल्या पूण अजून तो कळंगूट पुलीस स्टेशनावेल्यान हालना. ताका लागून तो वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांचो सामको लागींचो आनी तो करता त्या प्रकरणांच्या फायद्याक लागून ताची राखण आनी कुयदाद चल्ल्या म्हूण दिसता. जर कॉन्स्टेबल नायजेरियन ड्रग पेडलरांक कार भाड्यान दिता जाल्यार तो हप्तेय घेता आसतलो आनी ताचे मोठे नॅक्ससूय आसतले म्हूण ह्या वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याक दुबाव. मात नॅक्ससा फुडें पुलीस खातेच लाचार आनी गृह खात्याकय जाग येना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. उटंगाराचो पावस आनी वादळी वाऱ्यान 62 वर्सांच्या एका बायलेचो जीव घेतलो. ही घटना बेती घडली. आज सकाळी तिच्या घराची वणत कोसळ्ळी आनी न्हिदिल्ले कडेन तिचो जीव गेलो. सोंपल्या ती मिलन पाटील घरांत एकटीच रावताली. फायर ब्रिगेडीन स्पॉटार पावून तिची बॉडी काडली. मडगांव, म्हापशां, पणजे झाडां पडून लुकसाण. मडगांवां बोड्ड्या झाड कोसळून रस्तो बऱ्याच वेळा खातीर ब्लॉक उरलो. Luckily, Adrian, as he was driving, he had presence of mind to drive a little fast. Otherwise, he would have been under the road. Half of the car is damaged, but thank God. We can't blame anyone. This is what what we cut trees and all that. This is nature's beauty. पडलेले आसा पावसा खातीर आनी चडसो पब्लिकांक प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी फायरान फोन केल्यार ती सद्या कोण अवेलेबल ना आनी म्युन्सिपालिटीन आमचे मातशें लंच टायम आसा सो आमी आतां प्रायवेट लेबर्स घालून क्लियर करता. आनी लकीली कोणाक काय जावं ना. एक म्हणल्यार हे ओनरान सांगिल्ली खंय आपल्याक मातशें सगळे MLA जावं कावन्सिलरान सांगिल्लें आपले झाड पडटा काडपा लायलें पूण तेंच्यान कोणाक कानार दवरूं ना. पूण आज पळोवपाक गेले जाल्यार झाड मोडून पडल्यार पासून एक तुगेले डिजास्टर म्हणटी कमिटी ना जावं तुगेले म्युन्सिपालिटी लेबर ना क्लियर करपाक लोकांक एक्सेस दिवपाक वाट ना. पणजे मळ्यात तर दंपार मेरेन घरांनी आयिल्लें उदक कमी जालेंच ना.
ब्रिगेडीक हांवें कॉल केल्ले, तेंच्यांनी सांगलां आमकां येता म्हणून, पूण तेंचे म्हणटा खूब कॉल आयिल्ली आहात आनी तांकां येवंक मेळना म्हणटा. तरी परी आपूण सांज पर्यंत येता म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. फायर ब्रिगेडाक खंय ह्या 2 दिसांत सुमार 150 कॉल आयले. Due to the cyclonic winds from 25th October to 26th, 700 hours, the Directorate of Fire and Emergency Services has attended to almost 131 emergency calls and 4 fire calls. The major calls attended are by the Kurcharam Fire Station, having around 19 calls, Panjim Fire Station Panjim around 16, and Maksa Fire Station 16 calls. The major, last night at Kampal, near the Directorate of Sports, a huge banyan tree was uprooted at around 10:30, and it was cleared only in the morning at around 9 o'clock. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को MPT बंदरावयल्यान नाफ्ता सयत भरकटिल्ली टँकर बोट 7 दिसां खातीर म्हूण गोंयांत आयिल्ली. मात कांय अनपेक्षीत घडामोडीक लागून 3 म्हयने हांगाच उरली. पयशांच्या देवाण घेवाणी वयल्यान आनी कांय पेपर वर्काक लागून ही बोट निमणे खवळिल्ल्या दर्याचो बळी थारली आनी ही बोट दर्यांत भरकटली. ही बोट पाकिस्तानांतल्यान गोंयांत कशी पावली पळयात ताचेर खासा रिपोर्ट. वास्को MPT बंदरार आयिल्ली एक टँकर बोट मोठ्या प्रमाणात नाफ्ता सयत दर्यांत भरकटल्या. हे बोटीर कोणूच ना. सुत्रां सांगता ते प्रमाण MT नुशी नलिनी ही टँकर बोट मुंबयची आर्या शिप चार्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड चलयता. ही बोट पाकिस्तानातले कराची पोर्टातले BY पेट्रोलियम कंपनीतलो नाफ्ता वेस्ट बेंगॉलातले बज पोर्टात स्विस सिंगापूर ओव्हरसीज एंटरप्राइजीस कंपनी खातीर घेवन वताली. 13 जून 2018 दिसा केरळातले कोची पोर्टा सावन 14.5 समुद्री किलोमिटराचेर पावता म्हणसर नाफ्ता लिकेजीक लागून हे बोटीचे इंजिन रुमाक उजो लागलो. हेलिकॉप्टर आनी INS कल्पेनीन बोटीच्या क्रू मेंबरांक वाचयले. मात ट्रेनी इंजिनियर उज्याक लागून सोंपलो. ह्या एक्सिडेंटा उपरांत सुमार 11 म्हयने ही बोट नाफ्ता सयत थंयच उरली. इंजिन रुमांतले तेल आनी उदकांत मिक्स जावन नाफ्ता पेड्यार जाला अशें म्हूण स्विस कंपनीन ही बोट थंयच्यान भायर काडूंक हालचाल केलीच ना. बोट मालक आनी म्हाल व्हरपी कंपनीचे मतभेदाक लागून हातार पगार पडूंक ना म्हूण बोटीचे क्रू मेंबरांनी कामूय सोडले. मजगती गजा वादळाक लागून आनी मनीस नाशिल्ली इंजिन फेल जाल्ली नाफ्तान भरिल्ली टँकर बोट सैमीक नजरेन घातक थारूं येता म्हूण केरळांतले एक्टिविस्टांनी बोवाळ मारपाक सुरवात केली. ह्या प्रेशराक लागून बोट सेफ जाग्यार व्हरपा विशीं विचार जावंक लागलो. हेच मजगती बोटी विशींचे कांय अर्थीक विशयूय मुखार आयले. ही बोट ज्या बँके कडेन मॉडगेज जाल्ली ती बँक बोटीचेर हक्क सांगूंक, बोट रिपेर करून विकूंक पयशे भरून काडूंक म्हूण फुडें आयली. बोट विकत घेवंक खूब जाण तयार आशिल्ले. मात बोटीत आशिल्लो नाफ्ता पयलीं काडात, बोट रिकामी करात म्हूण तांचो डिमांडूय आशिल्लो. निमाणे केरळांतूच शिप टू शिप कार्गो ट्रान्सफर करपाचो प्लान जालो. मात पयशांचे इश्यू वेल्यान हो प्लान शेळयलो. उपरांत केरळाचे कोस्ट गार्डान ही बोट कोची सावन हालयात म्हूण दबाव वाडयलो. बँकेच्या प्रतिनिधींनी बोटी खातीर पर्यायी पोर्ट सोदपाक सुरवात केली. पोर्ट सोदून बर्थ मेळोवन बोटीतलो कार्गो दुसरे बोटीत ट्रान्सफर करपा खातीर बँकेचे यत्न चालू आशिल्ले. ह्याच काळात MPT बिझनेस चलोवपा खातीर दीस रात एक करताली. तांचे कडेन बत आशिल्लो. बँक तांचे कडेन पावली. DG शिपिंगाचे अप्रुवला उपरांत मनीस नाशिल्ली ही बोट कोचीतले 2 टक्साच्या आदारान MPTतले क्रूज बर्थार 15 जुलय 2019 पावली. हे बोटीचे परिस्थितीचो नियाळ घेवन उपाय करपाचे काम कॅप्टन KP जयकुमार, नॉटिकल एडवायझर भारत सरकार, कॅप्टन मोहित बेहल, नॉटिकल सर्वेयर DG शिपिंग, बोधराज इंजिनियर आणि शिप सर्वेयर, मर्कंटाईल मरीन विभाग मुंबई या 3 तज्ञांचो पंगड MPT आणि राज्य प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांच्या जोड पालवान करतात. ह्या बोटीत सुमार 2000 टन नाफ्ता, 50 टन जड तेल, 19 टन डिझेल आसा. बोटीचेर वेगवेगळी यंत्रणा 24 वरां लक्ष दवरून आसा. बंदर अधिकाऱ्यांनी आणि तटरक्षक दळान हेलिकॉप्टरांतल्यान केल्ल्या पळोवणेंतल्यान तेल गळती जावंक नाशिल्ल्याचे दिसून आयला. तेल गळती जाली जाल्यार उपाय करपा खातीर तटरक्षक दळाची एक बोट मुंगरून पडिल्ल्या बोटी लागसार आसा. नाफ्ताचेर उपाय काडप चालू आसा म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. आज म्हणजे नाफ्ताच्या बोटीचेर केल्लें ऑपरेशन सुद्दां
म्हाका पूर्ण रिपोर्ट मेळना पण हाफ द सक्सेसफूल आमी पुराय 2 दिसां भितर तेय बी कंप्लीट करतले इतकें सांगता. नाफ्ताची बोट जरी हांगा आसली बट ते आमी सेफली रित्या थंयच्यान भायर करपा खातीर हांगा जरी आत्तां हांव आसलो तरी ऑपरेशन इज गोईंग ऑन आत्तां फॉलोअप घेत आसा. इट इज कंटिन्युअसली आनी निश्चितच आमी सक्सेसफूल जातले हाची खात्री म्हाका आसा. एमपीटीत पावतकीच कितें घडामोडी जाल्यो? 7 दिसां खातीर आयिल्ली नाफ्ता टँकर बोट 3 म्हयने थंयच कित्याक उरली हे पळयात दुसऱ्या पार्टान. सध्या ही बोट वास्को बंदर आनी दोना पावला मदीं दर्यांत खडपाक आपटून मदींच उरल्या. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. साळगांवच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे विस्तारीकरण करूं नाकात म्हण कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस आनी जीपीसीसीचो जनरल सेक्रेटरी यतीश नायकान मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलां. साळगांव आनी कळंगूटच्या लोकांक ह्या प्लांटाचे विस्तारीकरण नाका. सर्गेस्त आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हो प्लांट फकत साळगांव आनी कळंगूट खातीर आसतलो, उत्तर गोंया खातीर न्हय म्हण प्लांट उबारतना सांगिल्लें म्हण फर्नांडीस आनी यतीश हांणी निवेदनांत नमूद केलां. साळगांव गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे विस्तारीकरण करपाचो प्लान रद्द करात म्हूण कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस आनी जीपीसीसीचो जनरल सेक्रेटरी यतीश नायकान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक निवेदन दिलां. साळगांव, कळंगूट, पियण, कांदोळे आनी लागसारच्या लोकांक प्लांटाचें विस्तारीकरण जाल्लें नाका. तांचे मागणेचो विचार करचो अशें निवेदनांत नमूद केलां. आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान प्लांट उबारतना हो प्लांट फक्त साळगांव आनी कळंगूट मतदारसंघा खातीरूच म्हूण स्पश्ट केल्लें. उत्तर गोंयचो कोयर ह्या प्लांटात येवचो ना म्हूण ताणें सांगिल्लें. पर्रीकाराच्या उतराचो मान दवरचो अशें निवेदनांत नमूद केलां. प्लांटाच्या विस्ताराक लोकांनी जाहीर सभेंतल्यान विरोध दाखयला. प्लांटाक लागून येवपी वासाक, गार्बेजीच्या ट्रकांतल्यान पडपी हळशिकेक लागून लोक विटल्यात तेन्ना लोकांचो विचार करून 100 टनांच्या कॅपॅसिटीच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक 250 टनांचो करूं नाकात म्हूण आग्नेल फर्नांडीस आनी यतीश नायकान मागलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पणजे पुलिसांनी स्कूटरी, मोटरसायकली चोरयेच्या प्रकरणात आंतरराज्य टोळयेंतल्या 12 जाणांक धरले. तांचे कडच्यान 21 टू व्हिलरी जप्त केल्यो. धरल्या तातूंतले 4 जाण चिंबलातले, एकलो सावड्डेचो, बाकीचे ओडिसा, झारखंड, कर्नाटकाचे. वेगवेगळ्या राज्यांनी गाडयो चोरपी टोळयेचे मेंबर. पुलिसांनी आतां मेरेन 2 व्हिलर चोरपाच्या प्रकरणात 12 जाणांक धरलां. As of now, we have recovered 21 two-wheelers of various makes, and we have arrested 12 accused in this case. And some of the vehicles, we are in the process of identifying the owners of the vehicles. हे जे accused आसा आणि बायक चोरप आणि त्यो लुक चेंज करप आणि विकप, इंटेलिजन्स डेवलप करून ताणी पयलीं 4 भुरगे जे चिंबलचे आसा तांकां पयलीं आमी अरेस्ट केले. विघ्नेश, वर्धन, तुषार, युवराज हांकां अरेस्ट पयलीं केले आनी आमी क्रायम नंबर 130 ऑफ 19 ऑडिटेट केलो. आनी ते डिटेक्ट करता आसतना आमकां 4 व्हेकल 4 एक्युजां कडल्यान मेळ्ळ्यो. सो त्यो हस्तगत करतकीर तेंचे फुडें आमी इंट्रोगेशन केलें, रिमांड घेतलो तांकां. 8 दीस रिमांड घेतलो आनी तांचो रिमांड घेवन तांकां इंट्रोगेशन करता आसतना आमकां आनी 4 एक्युजांची नांवां फुडें आयलीं. तातूंत भितर एक दयानिधी म्हणून आसा जो ओरिसा रावपी, सोनू कुमार हो झारखंडचो, साहिल शेख हो तिस्क सावर्ड्या रावपी आनीक शिवा पाटील हो कर्नाटकाचो. हांकां अरेस्ट केले. म्हादय आवय परस मोठी जाल्यार मुख्यमंत्री सावंत गोंयांत कित्याक बसून रावलो? 10 आमदार फोडटनाची तत्परता म्हादय खातीर कित्याक ना म्हण गोवा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचो सरकाराक प्रश्न. मोदी सरकाराक कर्नाटका फुडें गोंयचें कोंत ना हें म्हादय वयल्यान दिसता. 10 दिसां भितर प्रमोद सावंत सरकारान केंद्रान दिल्लें पत्र वा EC रिवोक करूंक लावची, नाजाल्यार खुर्ची सोडची. सरकाराक जमलें ना जाल्यार फ्रंटान 1 नोव्हेंबराक मोर्चा काडपाची शिटकावणी दिल्या. EC क्लियरन्स जे एनवायरमेंट मिनिस्टरान दिलें ते दिलें ओन्ली आफ्टर प्रॉपर फॉलोअप बाय प्रल्हाद जोशी. हें ट्वीट आशिल्लें जावडेकर सरांचें. तो ट्वीट मागीर काडलो, मुख्यमंत्र्यान सांगलो की तो ट्वीट काडलो म्हणून.
बट ट्वीट काढलं म्हणून झालं ना, EC रिवोक केली ना अजून बरें. हे कित्याक उरलें ना, कारण जस्ट बिकॉज आमचो गोंयचो CM जो आसा ही इज एक्सिडेंटल CM. एक्सिडेंटल एक वटेन आसा आनी दुसऱ्या वटेन आसा इज अपॉइंटेड CM. कोणा तरी वयल्यान ताका बसयला. फाल्यां अमित शान म्हटलें की तूं चल घरा म्हटल्यार ताका ओग्गी वचचें पडटलें, ताका ब्र काडपाक शकपाना तो. ताका लागून तो काय उलोवंक शकना. सो ह्या परिस्थितीन जेन्ना तुजेच सरकार केंद्रान आसा तेन्ना तूं जाप विचारूंक शकतलो काय कितें असो आमकां डावट आसा तुजेर, सिरियस डावट आसा. ह्या गव्हर्मेंटान इमिजिएटली स्टेक होल्डर्सांक घेवन म्हादयच्या बाबतीचो मास्टर प्लॅन तयार करपाची गरज आसा आनी तयार करचो. दुसरो डिमांड आमच्या सरकारा कडेन आसा की वॉटर पॉलिसी जी आसा, जी दयानंद मांद्रेकर आसतना जी कितें सुरवात केल्ली, ती वॉटर पॉलिसीक तडीक लावची आनी गोंयची वॉटर पॉलिसी जी आसा ती जाहीर करची एज अर्ली एज पॉसिबल. ह्या मुख्यमंत्र्यान सरकाराचेर, केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडून जे ह्या मुख्यमंत्र्या प्रमाणे लेटर आसा आनी आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान EC क्लियरन्स जे आसा ते विथीन अ वीक रिवोक करपाक लावचे, ऑर अदरवायज स्वताचे फेलियर मान्य करून ह्या कॅबिनेटांतल्यान आपूण मुख्यमंत्री म्हणून रिजायन करचो. ही एक आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता. मुख्यमंत्री म्हणटा की म्हाका म्हादय जी आसा ती आवय पेक्षा व्हडली म्हणून. आवय पेक्षा व्हडली जाल्यार तूं गोंयान कितें करता? गोंयान बसून कितें करता? ज्या तत्परतेन तुवें हे 10 आमदार फोडटा आसतना जी तत्परता दाखयली, जो प्रोएक्टीव तूं जाल्लो आनी तांकां घेवन तूं दिल्लीक गेल्लो, तशें तुवें आतां करपाची गरज आशिल्ली. येता त्या 7 दिसां भितर EC जी आसा रिवोक केली ना जाल्यार 1 तारखेक हांगा धडक मोर्चा जो आसा हो मोर्चा आमी घडोवन हाडटले पूर्ण गोंयच्या लोकांच्या कुस्तार किंवा जे अक्रॉस द पार्टी आमी म्हणटात. म्हादयच्या मुद्द्याचेर शिवसेनेनूय CMाचेर खर टिका केली. म्हादय वाचोवंक शकना जाल्यार मुख्यमंत्रीपद सोडचें म्हूण प्रमोद सावंताक शिवसेनेचो सल्लो. मायनिंगेचो इशू आनी म्हादयचो इशू, गोंयकार आनी मायनिंग डिपेंडंट मायनिंगाक लागून EC मागताले, पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटान EC म्हादय डायवर्ट करपाक दिली कर्नाटकाक. म्हणजे मागताले आमी एक आनी आमचे काडून घेतले. म्हादय खातीर खासा अधिवेशनाची गरज ना. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रा कडेन व्हरपाची गरज पडल्यार विचार करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. स्पेशल सेशन घेवन खंयसरूच कोणाक मोठोसो साध्य कितें जातलें अशें गरज ना. जर ऑल पार्टी डेलिगेशनची गरज लागली जाल्यार त्या गोष्टीचो आमी विचार करतलो. एज पर मुख्यमंत्री आनी म्हाजी कॅबिनेट हें हांव समर्थ आसा आनी तो विशय जो आसा हो गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन हांवें पयलींच सांगलें म्हाका पुराय विशय खबर आसा आनी त्या विशयाचो म्हाका दिसता बऱ्या रितीन ज्ञान आसा. सो आमी म्हटलां की म्हादय ट्रिब्युनलान जो निर्णय आसा तो आतां पर्यंत आमी सुप्रीम कोर्टात तेतून आमी ऑलरेडी अभ्यासान आसा विशय. आयदर प्रकाश जावडेकर जी आसत किंवा जलसंवर्धन मंत्री आसत किंवा देशाचे पंतप्रधान मोदी जी आसत, ह्या विशयाचेर गोंयचें हित हे म्हाज्या खातीर 100% आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोमारा बेंगलुरू FC आड मॅची खातीर FC गोवा कोच सर्जिओ लोबेरा मुखार पंगड सिलेक्ट करपा खातीर पेस तयार जाला. फाटल्या मॅचीत चेन्नईनाक हारोवपी FC गोवा पंगडात 8 भारतीय प्लेयर आशिल्ले. आतां अहमद जाहू सस्पेन्शना उपरांत पंगडात येवंक शकता, मात ताका खेळयतलो जाल्यार कोणाक बेंचार बसयतलो असो कोच लोबेरा मुखार प्रस्न उप्रासला. FC गोवाचो फॉवर्ड मनवीर सिंग आपल्याक मेळिल्ल्या संधी उपरांत बरी कामगिरी करून उमेदीन आसा. I have a big problem because when Jaho, Bomus, Edu returns to the team, I don't know if you watch the last match. Who player can I sit on the bench? It's very difficult for me to decision. But I need as a coach to make decisions, and every match is different. Chennai playing very different the style of play than Bengaluru, and I need to choose the best first element play against Bengaluru, but it's different match from Chennai. If it's possible, play with two strikers. I think Mambir is a striker, Koro is a striker. In some situations, the circumstance the last match, I need to change the positions some players. Brandon play in midfield,
but it's not the habitual position for Brandon. If you ask me about who player is possible to play as a midfield, Jaho is a midfield and Brandon is at attacking midfield, or it's possible to play in left winger or right winger. No? But Mambi, for example, in the last match, the performance is very good, and I need to take the decisions if it's possible to play with Koro or some change on the team. In ISL, everyone knows this thing that Koro is the best player in the ISL. He's a top scorer. It's a tough competition with Koro. I will give my 100% in every matches to get that place. But moving on to the same question here is, how do you see yourself in the playing 11 alongside Koro playing behind you? I feel very confident with Koro because he's the best player and he taught me very good things about that position, and I will give my 100% in next match also. See, the FC Goa training is all about with the football, and every Indian player want that practice with ball, and we will improve with that skill with that practice, and it's good for me also, and for every Indian players to improve with the ball, and we are very confident with the ball now. हे बुलेटिन हात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.